आज तेणी खंय तरी आमकां सरकारान आमचो पळय रायट आहा न्हू प्रोटेस्ट करपाचो पळय फ्रिडम आहा न्हू तो खंयचो तरी आमकां तो काडलेलो आहा. सरकार डिक्टेटरशीप यूज करता कळ्ळें आपली मशिनरीज यूज करून तो आमचो रायट खंय तरी फाटीं काडूंक सोदता. बट आमी आमचो प्रोटेस्ट खंयच फाटीं काडचो ना. प्रोटेस्ट आनी आमचो पळय जी हें आहा थंय दाखोवपाक स्ट्रेंथ आहा दाखोवपाक हेज्या चड क्रावड घेवन आमी हेज्या फुडें आझाद मैदानार हांगर येतले पडले. आमी हेज्या कशेंच फाटीं सरपाक ना. आमचे जो पर्यंत 1 पॉयंट एजेंडा आहा की तेंच्यांनी ऑर्डर काडपाची कॅब एग्रिगेटर एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत केन्ना लायसन्सींग दिवचे ना आनी दिल्ले आहा तेंच्या रिवोक करतले. ते पर्यंत आमचो लढो सदांच फुडें वयतलो. तुमकां आतां आझाद मैदान बसूंक दिना म्हणटा ते तेजें कितें परमिशन कितें पळय ती कित्याक हाडा न्हू ते सांगता कोवीड रिजन दिवन कलेक्टर आमकां आझाद मैदानार परमिशन दिवंक ना. बट जर कोवीड रिजन दिवंक जाय आसलें नाजाल्यार तेणी कॅझिनोन कशें आहा कॅझिनोन 300 स्क्वेअर मिटराचेर 5,000 लोक रावता आसा आनी आमी आझाद मैदानाचेर आमचो सुप्रीम कोर्टाचो फंडामेंटल रायट आहा आमकां SOP पाळून थंयसर 2,000 सुद्दां लोकांक रावं येता. बट आयज सरकारान खंय तरी आपली मशिनरी मिसयूज करून आमच्या हांगर डिनाय केल्लें आमकां परमिशन. बट सरकारीची खंय तरी एक डिक्टेटरशीप आहा ती आमी केन्ना तेज्या फुडें हें लागून दिवचें ना. आनी BJP सरकार आमचे पळय कितें करता न्हू तें आमी आमचें हें करून दिवचें ना आनी आमच्यो मागण्यो सदांच आमी चालू दवरतले. पळय तो कितें आमी वी आर फायटींग टू सेव अवर लायव्हलीहूड आमी आमच्या पोटाक लागून झगडटा कळ्ळें तुका. ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड सोल. मनोज पवार इज अ फ्रस्ट्रेटेड सोल. जस्ट इग्नोर हिम. तो आपली राजकारण करूंक सोदता सो आय इग्नोर हिम. तो म्हणटा की एक टॅक्सीवालो आसा एक तुजें ते वायरल करता तो एक कितें तेजेर कितें पळय हो टॅक्सीकार आनी टॅक्सीकाराचो बिजनस वाचोवपाक जर खंय म्हाजेर एक टॅग लागता माफिया म्हणून न्हू तो घेवपाक हांव सदांच अभिमानान फुडें आसतलो. जर हे टॅक्सीकाराचो बिजनस वाचोवपाक फाल्यां मरण सुद्दां म्हाका पत्करचें पडलें आनी एकलो जर मरण जर टॅक्सीचो बिजनस जाता न्हू जाल्यार हांव सदांच फुडें आसतलो. बट अतल्या राजकारणाचेर म्हाका आनी कमेंट करपाचें ना. सो प्लीज नो कमेंट ऑन मनोज पवार.